नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरब आमोणकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत मोगो पक्षाक दिल्या 3 सिटां। भाजपाच्या उमेदवारांची एक वळेरी जाहीर, उरिल्ल्या उमेदवारांची मंगळारा जातली वळेरी जाहीर। मुख्यमंत्र्याची म्हायती। तिकेट दिवंक नाशिल्ल्यान भाजपाच्या कांय कार्यकर्त्यां मदीं निर्माण जाल्ले मतभेद बेगीनूच करतलो सुटावे। भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाची म्हायती। झेडपी वेंचणुकेंत नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्ल्यान कांय कार्यकर्ते आशिल्ले नाराज। ओमकार हत्ती वट्ट 63 दिसां उपरांत महाराष्ट्रांतल्यान परतून आयलो गोंयांत। पत्रादेवी फकीर फांट्या उपरांत ओमकारान तोरशा वाठारांत केला प्रवेश। हत्तीक भियोन विद्यार्थ्यांनी शाळेक मारली सुटी। मडगांव स्टेशना लागसरच्या रस्त्या कुशीक भायल्या राज्यांतल्या कामगारांचो वाडला उपद्रव। कामगार फुटपाथीचेर न्हिदतात, जेवतात, सोरो पिवन घालतात धुमशणां। पालिकेन केला दुर्लक्ष, थळाव्या नागरिकांनी उक्तायल्या तिडक। मुरगांव रुंदावाडो वाठारांत अपघातात जखमी जाल्ल्या स्कूटर चालकाक हॉस्पिटलांत व्हरता आसतना वाटेरूच आयलें मरण। ओव्हर स्पिडीन येवपी कारीन स्कूटरीक दिल्लो नेटाचो धपको। दिवचले भर बाजारात सेफ्टीक टाकी ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान उपरासला व्हड प्रश्न। विक्रेत्यां सयत गिरायकांक जाला मनस्ताप। प्रश्न लावचो तडीक विक्रेत्यांची मागणी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत मोगो पक्षाक 3 सिटां दिल्यात अशी म्हायती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिली। भाजपान उमेदवारांची एक वळेरी जाहीर केल्या। मंगळारा उरिल्ल्या उमेदवारांची वळेरी जाहीर करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक निवडिल्ले उमेदवारां वांगडाच बसका घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले। जिल्लो पंचायत वेंचणूक 20 डिसेंबराक आनी ताचो निकाल 22 डिसेंबराक जातलो। हे फाटभुंयेर भाजपान आयतारा आपली पयली उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्ली। ह्या जाहीर केल्ल्या उमेदवारां वांगडा सोमारा मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान बसका घेतली। वेंचणुके खातीरचे मार्गदर्शन, नेम आनी वेंचणूक कशी जिखपाची हाचेर उमेदवारां वांगडा चर्चा जाली। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत एमजीपीक 3 सिटां दिल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिली। उरिल्ल्या उमेदवारांची वळेरी मंगळारा जाहीर करतले। तशेंच ज्या वाठारांतल्या अपक्ष उमेदवारां वांगडा युती केल्या तांकां भाजप तेंको दितलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। कॅन्डिडेट जितके जाण ऑलरेडी डिक्लेअर केला पळय न्ही तांकां टोटल मार्गदर्शन करपा खातीर इलेक्शनच्या संदर्भांतले सगळे रुल्स रेग्युलेशन्स आनी कशें जिखपाचें हें सांगपा खातीर आपयल्ले हांव अध्यक्ष, दोनूय जनरल सेक्रेटरी सगळें केलें। उरलेले कॅन्डिडेट आमचे फाल्यां डिक्लेअर जातले। फाल्यां इलेक्शन कमिटीची न्यू फेसीस खूप दिसतात। म्हाका दिसता चडशे फाल्यांच्या डिस्कशनान जर सगळें जालें जाल्यार फायनल न्यू फेसीस खूप दिसतात। सगळ्या जाणांक नवीन फेसीच्या सगळ्या जाणांक शुभेच्छा। भारतीय जनता अलायन्स पार्टनर आहा पळय न्ही, आमी इंडिपेंडंट आहा तेंच्यांनी ज्या जाग्यार इंडिपेंडंट आसा तांकां इंडिपेंडंट आमी सपोर्ट करतात। आणि एमजीपीचे कॅन्डिडेट एमजीपीचे आमी 3 सीट। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर भाजपान नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्ल्यान कांय कार्यकर्ते नाराज जाल्ले। ह्या नाराज जाल्ल्या कार्यकर्त्यां वांगडा बसका घेवन तांची समजूत काडटले भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगलें। तशेंच बिहारात जशी विरोधकांक हार खावची पडली तशीच गोंयांतूय झेडपी वेंचणुकेक ते हारतले असो विश्वास लेगीत भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान उक्तायलो। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर भाजपान आयतारा आपली पयली उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली। त्या वळेरेंत भाजपान ह्या फावटी कांय नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्या। ताका लागून पयलींच्या कांय कार्यकर्त्यांनी नाराजी उक्तायल्या। हे फाटभुंयेर जेन्ना पत्रकारांनी भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक प्रश्न विचारले तेन्ना तांणी सांगलें, नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्ल्यान कांय कार्यकर्त्यां मदीं मतभेद निर्माण जाल्यात। बसका घेवन हे मतभेद बेगीनूच सुटावे करतले अशें दामू नायकान सांगलें। खूपशे जाणांक दिसता आपल्या एक एक दोन मतदारसंघात कदाचित लक्षण आसता, काही मतदारसंघांनी अशें बी आसूंक शकता, आसता आपूण म्हणून जिखला। पण पक्षान आतां पर्यंत जितले पर्यंत आमी मानपी सारके आसा न्ही आमचे सारके, आमची जर आयज समजा आयज जर नांव आसा किंवा तो एक रुतबा आसा तो भारतीय जनता पार्टीन त्या वेळाचेर कांयच नासतना तुका हात दिल्लो आसता आनी तेन्ना वयर काडिल्लो आसता, तो विसरप नासता, ताकाच लॉयल्टी म्हणटात। आणि त्या हातूंतल्यान भितर हांव कोण तरी व्हडलो म्हणून हांवें कितें गगनाक हात लायलो ना, मागीर ना जातकीर मागीर कोण खंयच नासता, खूब नांवां घेवंक शकता पण हांव घेना। आनी म्हणून
पार्टीच्या कवचान भितर जो कोण रावलो सगळो व्यवस्थित सगळ्यांची समजूत तुम्ही काढल्या होत्या, सगळ्यांची समजूत काढली कोण नाराज झाले सगळे ना ते सगळे तितले सक्षम आसात आमचे भारतीय जनता पार्टीचे फाटले झडपी सगळे खरोखरच तांकां सॅल्यूट करपाचें की जे फाटल्या वेळाचेर जितले आशिल्ले तांणी उत्कृश्ट काम केलां म्हणजे पार्टीच्या प्रत्येक फोरमाचेर ते आसताले फ्रंट फुटाचेर आसताले म्हणजे हांव अशें म्हणना ह्या भारतीय जनता ते तांणी कितें वायट केलां अशें म्हणना पण भारतीय जनता पार्टीची एक चिऱ्या जर बांदता त्या चिऱ्या भितर तांचो भितर बी हें आसा हात आसा आनी खरोखर तांचें तें वाया वचचें ना तांचें योगदान केलें आसा तें वाया वचचें ना कारण तांणी पक्ष वयर काडिल्लो आसा आमी कितलेंय म्हटलें जाल्यार सुद्दां बशिल्ले जाल्यार सुद्दां पक्ष वयर काडपा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें आसा सगळ्यांनी मिळून काम केल्लें आसा म्हणून इतले लेवलाचेर ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ओमकार हत्ती वट्ट 63 दिसां उपरांत महाराष्ट्रांतल्यान परतून गोंयांत आयलो. पत्रादेवी फकीर फाट्या उपरांत ओमकार हत्तीन तोरशे वाठारांत प्रवेश केलो. तोरशे वाठारांतल्या मुखेल रस्त्या कुशीक तो थाट मांडून बशिल्लो दिश्टी पडलो. ओमकार हत्ती परतून आयिल्ल्यान शेतकार भाव आनी लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. हत्तीच्या भंयान कांय भुरगीं शाळेंत लेगीत वचूंक ना. सध्या रान खात्याचे कर्मचारी ओमकार हत्तीचेर नदर दवरून आसात. ओमकार तोरशात आतां ह्या आमच्या तोरशा एरियेक तो आमकां काल मातशी आसली म्हायती तो इवा गोवा आहा थंय तो इल्लो आनी आयज सकाळी आमच्या ह्या भागात शेट्टी वाड्यार तो इल्लो आसलो. आमी सकाळी म्हाका जेन्ना कळटकूच मी फॉरेस्टाक आमचे ऑफिसर आहा तांकां फोन करून तांकां आपयले आनी असो प्रश्न आहा की तो महाराष्ट्रासून येयलो आनी परत सरकारान तेचेर कांयतरी लक्ष घालून कोणाक आपलो तसो काय आजून तक तेणी माणसांक काय ते हां करूंक ना पण सांगूंक जायना शेवट ते प्राणी आहा तो खंयच्या रागान तेजी हानी बीन कोणाची जावंक जायना इतर जावंक जायना झाडां पेडांची आनी ह्या सरकारान जास्त भितर लक्ष घालून ताका मातसो हयसून आमच्या गोंयासून तेच्या मार्गार तेणी सरकारान धाडपाचो. केन्ना येयलो बाबा हो हत्ती? चड करून फाटवड्याक येयलो. आणि हे आता केळी बिडी जे माड खाल्ले कोणाचे? हे नामदेव परबाचे केळी आणि योग कवातो डॅमेज केलो आणि फुडले काढल्यात ते केकेचे दोन्ही कवाते आणि केळी. कितल्यांक येयलो तो? सकाळी आयज चड करून फाट्याकूच येयल्लो तो. पहाटे गेलो. आणि आता तेका काय बंदोबस्त करपाक आहात कोण? फॉरेस्ट बी गेल्यात? गेले घेऊन गेले तेका फुडे खंय उरलो दिसता ते. आम्ही शाळेत वच आसलो आणि हत्ती वाटेरच आसलो रस्त्यार. आम्ही वचपाक आमकां मेळांक ना. मागीर तो वयर सरलो आणि तो हय ह्या सायडीन सरलो. शाळेत वचोंक ना तुम्ही? वचपाक भायर सरले स्कुलान? दिवचले भर बाजारात सेफ्टीक टाकी ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान गंभीर प्रश्न उप्रासलो. ह्या टाकयेंतल्यान घाण उदक भायर व्हांवता देखून विक्रेत्यां सयत गिरायकांक मनस्ताप सोंसचो पडटा. ह्या घाण उदकांत किडी लेगीत पडल्यात अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें. दिवचले भर बाजारातल्या पोरणे पालिका इमारतीच्या कोनशाक बाजारात वचपी रस्त्या कुशीक सेप्टीक टाकी ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान व्हड प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा.
टाकीतल्यान घाण उदक रस्त्यावेल्यान व्हांवता. फाटले सुमार वर्सभराच्यान हो प्रश्न उपरासला. घाण उदका बरोबर टाकयेंतल्यान किडी भायर सरतात अशी माहिती थंय बसपी विक्रेत्यांनी दिली. हे सेप्टीक टाकयेचो कायमचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी विक्रेत्यांनी केल्या. घाणीक लागून गिरायक लेगीत फाट करतात असो हुस्को विक्रेत्यांनी उक्तायला. हे नुसती याची घाणी आणि आता फाल्यां पास पडलो का पोटा पोटा येते कितें भायर सरतले मोठे शपाट्यांचे. आता कितले सगळ्यांक त्रास जाता बाबा, तांकां जाता आणि आमकां खूब जाता. आणि गिऱ्हाईक येता तांकां किना येता ताका घेतले का गेले न्ही, आमी बोरलेले उरले बरे. पूण घाणी येता. नुसती घाण रावन मागीर आमी दम काडटा पिसर काडटा वरता. पण हांगा कोणूच पळयना. ना कोणूच बघिना. तुम्ही सांगूंक ना म्युन्सिपालिटी. सगळ्यांक सांगले म्युन्सिपालिटीक सांगूंक ना, आमकां गावांक ना ते ह्या किलोनाक सांगाता. म्हणजे तो सोपो घेवन येताय का? न्हू हो चायकाराक ताका हॉटेल सोप्याकाराकय सांगले. सोप्याकाराक म्हटलें आमी सोपो तुका दिवच्यो ना, विसर हे भरूंक जायना जाल्यार तुम्ही त्याला म्युन्सिपालिटी म्हणटा आमकां सोप्याकार. तुमकां तुमचो वेपार सांडून वचपाक मेळना. ना आमी कशी म्युन्सिपालिटी वचो न्हू, आतां पण आता कितले हे वर्स जाले का? वरास जाले ताका वरास. म्हणजे अशी घाणी येता नुसती घाणी आणि तुमले काय उदीक भायर. हे काय असं सुटता म्हणून तिने एवढा दिवस घराकडून आपल्या माती हाडून घातली, तिचे पाणी वयता म्हणून त्याचा तू मला लागला आमकां येऊ लागला. म्हणजे कोणूच पळयना. कोणच बघिना. आणि पाऊस पडलो का किडी भायर. पाच पडले हे मोठे किडे शापाचे बाई मोठे सारता चपाड्या कुठल्या अरे भावा. आम्ही मग कडे घालता त्याला वतात झाले मग येत झाले घेतो काप येते रे. आणि गिऱ्हाईक बी येता ते ते म्हणता वास मारता म्हणता. याच्याकडे कोणूच पळयना. आणि सोपो घेऊन येता ते का? सांगा आपण किती करू आपल्या सोपा घ्यायचं का? आता कितले महिने आले चलता? वरास जाले. कोणूच पळयना. मागीर किडी बी भायर सरतात गे. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. मुरगांव नगरपालिकेची सोमारा बसका जाली. ह्या बसकेत हिंदू मसणभूंयचे नुतनीकरण, विक्रेत्यांक नव्या नुस्तें मार्केटात स्थलांतरीत करप तशेंच उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदार कार्यालयान नव्यान नुतनीकरण केल्ले पालिकेच्या इमारतीत हाडपा विशीं चर्चा जाली. पालिके विशीं जे प्रश्न आसात ते सुटावे करपा खातीर ही खासा बसका आपयल्ली. म्हणजे आमचो एक फिश मार्केट आणि क्रिमेटोरियम. फिश मार्केट म्हणजे कशें ऑलरेडी फिश मार्केट आमचे रेडी जाल्लेले आहा आणि आमदारान अशें सांगलां की 15 डिसेंबर हे खंय तरी मार्केट इनॉग्रेशन करपाचें म्हणून तांकां आमी ते शिफ्टिंगेचो एक नोटीस धाडपाचें म्हणून ते बेगीनच्या बेगीन शिफ्ट कर म्हणून. कित्याक वी आर ऑलरेडी पेईंग अ रेंट टू हेका कोणाक डेप्युटी कलेक्टर तांकां आमी रेंट पे करतात त्या जाग्याची ऑलरेडी. इवन ते आमी मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर शिफ्टिंग टू म्युन्सिपालिटी हाडपाक सांगला. पण अराउंड ते 44-45 लॅक्स आमचे आउटस्टँडिंग आसले ते आमकां दिवपाक. पण ते खंय तरी 15,000 मायनस केले. एज अ फिश वेंडर जे आमचे थंय रावता त्यांचे भाडे धरून आमकां 15 लाख मायनस करून अराउंड 26 लॅक्स ते पे करपाचे. आनी आमी लास्ट टायम कलेक्टरान मिटींग घेवन तेंच्यांनी तो पेमेंट करता म्हणून सांगलेलो. म्हणून तेंच्यांनी रेडी जातकूच आमी इवन नेक्स्ट म्हयन्याक डेप्युटी कलेक्टर मामलेदारूय ह्या भाशेन येतले. मागीर मिटींग जाली म्हणजे वेंडर्सांक शिफ्ट करपाक ताका डेटूय दितले सांगला. आनी कशें करपाचें कशें बसोवपाचें तांकां सांगून ते बसोवपा सिस्टमूय आमी लायलेली आसा. मागीर म्हणजे एक खाऱ्यावाड्यार क्रिमेटोरियमाची म्हटल्यार तुमी गेले आसले सर परिस्थिती सारकी बिकट आसा म्हणून आमी एक शिपेडाक लेटर केलेले बाबा तुम्ही एक तरी आमकां एक बरें करून थंय दिया म्हणून. आमच्या चेअरपर्सनान मिटींग कॉल केली आणि खूप जण कॉल केले आणि सगळे व्हॅलिड पॉईंट घेतलेले आणि व्हॅलिड पॉईंट मेजर पॉईंट्स म्हणटाले आता तुम्ही पळयला आसतले व्हडलो प्रोजेक्ट म्युन्सिपल फिश मार्केट ऑलमोस्ट रेडी जाल्लो आसा. फक्त एंट्री जावपाक जाय. आमचे जे फिशर वेंडर जावप त्यांची एंट्री जावपाक जाय. काही बारीकशे ताका ते डिसिजन घेतला आमी की फिशर वेंडर जावप तांकां रिक्वेस्ट करपाचें तांकां शिफ्ट करपाचें आनी इनॉग्रेशन करपाचें. बिसायड दीस आमच्या वास्को एमएलएन एक बरो प्रोजेक्ट घेतला की जे फिश मार्केट आहा पळय तेचेर फूल सोलर पॅनल्स बसोवपाचे म्हणून ते एक डिसिजन आमी घेतलेले. सोलर पॅनल्स आयज आमी पळयतात जे वास्कोकार जे कोण आसा पळय तांकां डेप्युटी कलेक्टर किंवा मामलेदार हेका आमकां थंय वयचें पडटा, बायणा वयचें पडटा. पयलीं एकच अंडर वन बिल्डींग आसलेली सो तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला की आमकां की पोरते हांगा हाडपाचें ते एक आमी डिसिजन घेतलेलें आसा. तेजे कितें आउटस्टँडींग ड्यूज आहा पळय तेंच्यांनी पे करतले आनी तांकां आमी हांगा हेच म्युन्सिपालिटी जे पयलीं डेप्युटी कलेक्टर सगळे मामदार सायडीक आसले पळय सेम प्रोसिजर ते पोरते हाडपाक ठरयल्ले आसा. कित्याक इन शॉर्ट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची सुद्दां हांगा बिल्डींग जाता सो रोखडेच ते शिफ्ट जातले. सो हे टेम्पररी बेजीस ते हांगा जमतले.
हेच्या भायर आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी एक व्हडलो प्रोजेक्ट आमचो म्युनिसिपालिटी चलता तो बायणा फीश मार्केट सॉरी बायणा ओल्ड पॉवर हाऊस तो ऑलमोस्ट 3 फ्लोर तुम्ही पळयले आसा 3 फ्लोर ऑलरेडी जाल्लेले आसा ते मायनर चेंजीस केलेले आसा आमी ते आमी कितें केलें ऑफिसीस केल्लेली आसा पण आतां आमी ओवरऑल स्टडी केल्या आपण पळोवपाक गेल्यार ती ऑफिसीस आहा पळय ऑफिस ते चलपाक डिफिकल्ट आसा त्या कारणान ती आमी चेंजीस केलेले आसा एनी गव्हर्नमेंट ऑफिस दिवपाक लागून एक फ्लोर 2 फ्लोर आमी फक्त एक अशें सिस्टम केलेलें आसा जशें आतां मामलेदार ऑफिस एक फ्लोर फूल मामलेदार ऑफिसाक दिवपाचो थंय सगळे ऑफिस स्टाफ करपाचे हे 2 ते चेंजीस केलेले. मडगांव स्टेशन रस्त्या कुशीक भायल्या राज्यांतल्या कामगारांचो उपद्रव वाडला. कितलोसोच तेंप जालो काय कामगार ह्या फुटपाथीचेर न्हिदतात, जेवतात तशेंच बुरशेपणां करतात. त्या भायर सोरो पिवन धुमशणाय घालतात. ह्या विशीं नगरपालिकेन कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्या नागरिकांनी तिडक उक्तायल्या. ह्या कामगारांक लागून थळाव्या लोकांक त्रास जावपाक लागल्यात असोय हुस्को थळाव्या नागरिकांनी उक्तायल्लो आसा. मडगाव स्टेशन रस्त्याकुशीक आशिल्ल्या फुटपाथीचेर सध्या भायल्या राज्यांतल्या कामगारांचो उपद्रव वाडला. भायल्या राज्यांतल्यान आयिल्ले हे कामगार फुटपाथींचेर रावतात, थंयच न्हिदतात, जेवतात तशेंच सोरो पिवन धुमशणां घालतात. ह्या फुटपाथींचेर घाण करून दवरतात. हाका लागून थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा. हे कामगार सोरो पिवन न्हिदतात, हळशीक करतात, ताचेर कोणाचेंच नियंत्रण ना अशें थळावे नागरीक सांगतात. हे विशीं नगरपालिकेन कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्या नागरिकांनी तिडक उक्तायल्या. अशा तरेच्या प्रकरणांक लागून मडगांवची इमेज पिड्ड्यार जाता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. मडगांव स्टेशन रोड एक जुनी स्टेशना कडल्यान आमी 25 वर्सां पयलीं नव्या स्टेशना कडेन शिफ्ट जाले. आमच्या आमदाराक त्या वेळार जाय जाल्यार हो परिसर बऱ्या भशेन करूंक जातालो पूण ताणें थंय लक्ष दिलें ना आनी आज आमचें नवें स्टेशन आनी तो परिसर सगळो बकाल जाला. ताचे दृश्टीन तो फुटपाथ लायटी घालून ते सुंदर हें ब्युटिफिकेशन करता मान्य आसा पूण मूलभूत जी आसा लोक जे थंय येतात, रावतात, न्हिदतात, हळशीक करतात ताजे कोणालो कंट्रोल ना. थंय कितलेशे खावपाच्यो वस्तू आसात, विकपी दुकानां आसात. फाटीं एफडीएन थंय रेड केली आनी ते मुख्य म्हणजे कितें तांची लायसनां आसा हातगाड्याची रस्सा आमलेट विकपाची आनी कितें ती गाडो मुखार दवरून फाटल्यान व्हडलीं हॉटेलां घातल्या. टेबल जाले, टेबल खुर्च्यो घालून लोकांक जेवणां हें ते सगळें सर्व करतात. थंय उदका कनेक्शन ना, सिवेज डिस्पोज कशी करतात कोणाक कांय खबर ना. सगळी घाणेरड्या वस्तींत ते प्रकार चल्ल्या. म्युनिसिपालिटी हाजेर कित्याक एक्शन घेना? म्युनिसिपालिटी कोण अडयता? सीओ कित्याक एक्शन घेना? त्या परिसरांत 2 झोपडपट्टी जाल्या नव्यो खंयच्या फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल टू डिस्ट्रिक्ट फायर स्टेशन. म्युनिसिपालिटी कित्याक एक्शन घेना? सीओ कोण अडयता? सीओ कोणा भिता? तुमी लोकांनी मातशें आतां लिगल कोणाले मातशें इलिगल एक मातशें कितें जाल्यार तुमी धांवट येता रोखडे नोटिसी सर्व करतात. आमकां गोंयकारांक हांकां प्रोटेक्शन कित्याक जाता की फुटपाथार कितें एक प्लास्टीक घालतात, धंदो सुरू करतात. म्युनिसिपालिटी कांय करना तांकां. थोड्या तेंपान तांकां रावपाक झोपडी मेळटा. ह्यो सगळ्यो सुविधा तांकां आमकां फुकट मेळटात. म्हणजे लोक धांवून गोंयांत कित्याक येवपाना? कारण तांचे सगळ्यो सुखसुविधा जाल्या. इलेक्ट्रीक कनेक्शन इलिगल हाका रोखडे फटाफट मेळटा. तुका आनी म्हाका लायटीची कितें जाल्यार आमकां पावटी मारचे पडटा थंय डिपार्टमेंटांनी. आधार कार्ड हें तें करपाक आमकां पावटी मारची पडटा पूण तांकां घरा कडेन डिलिव्हरी मेळटा. मडगांवच्या फुटपाथाचेर मुंबय सारक्यो झोपडी जरी उबी जाल्यो म्हाका अजाप दिसचें ना कारण तांकां प्रोटेक्शन आसा. तांकां बिंदास्त या तुमी गोंयांत जाय थंय जाय तें करा हो मेसेज आमी तांकां दिल्लो आसा. आम्ही सकाळी जेन्ना पळय मॉर्निंग वॉकाक जेन्ना पळय वता खंयच्याय हातूंच्या भागात स्पेशली ते पळय आमचे पिपळापेट टू रेल्वे स्टेशन रस्तो पळय आसा हांगा ह्या परप्रांतीक मजुरांनी जावं ह्या बेंगल्यांनी अशी घाण करून दवरता. हे रातभर थंय धुमाकूळ घालता. त्या फुटपाथांचेर न्हिदलेले आसता कोण पडलेले आसतात. जे पळय गोंयांत पळय सकाळी फुडें जे पळय कोण टुरिस्ट रेल्वेंतल्यान देंवोन येता तांकां हें सगळें चित्र पळयतात ते म्हणटात हें म्हणजे गोंय काय म्हणून. सो गोंयची एक जे पळय इमेज आसा मडगांवची जी पळय इमेज आसा ती सगळी पाड पडटा. सो हें आमी खंय तरी सुदारपा जाय. शासनान हाजेर भर घालून ही पळय बार्रां तावेर्नां कितें रातभर चलता जावं टायमा भायर चलता जावं खंयची पळय आसा ताचेर खंय तरी रोख घालपा जाय आनी हातून जेणे करून हे बेपती आसा ते खंय तरी कंट्रोलान येतली अशी आमकां एक आशा आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णीकार. आचारसंहिता लागू केल्ल्यान बसकां घेवपा खातीर परवानगी घेवप सक्तीचें आसा. सगळ्यांनी नेमांक पाळो दिवचो पडटलो. नेमांचें पालन करूंक ना जाल्यार तांचेर पुलीस कारवाय करतले. आपणें कसलेंच राजकारण करूंक ना आनी भविश्यांतूय करपाचो ना
अशें मंत्री रमेश तवडकरान सांगलें. काणकोणा गोवा फॉरवर्डाच्या बसकेचेर प्रतिक्रिया दिता आसतना मंत्री तवडकर उलयतालो. आम्ही सगळे पॉलिटिशियन शाणे लोक, तसो विजय बाब बी शाणूच मनीस, तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी करीत. त्यामुळे प्रत्येकान हाची नॉर्म्स जे आसा सांबाळपाक जाय. आनी नॉर्म्स सांबाळिना असं जर जायत न्ही जाल्यार पुलीस यंत्रणा जी ॲक्ट जातलीच. त्यामुळे जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागता तेन्ना सगळ्या प्रकारचे ताका परमिशन आनी ते सगळें लागतलेच लागतलें. आनी समजा त्या हेजे हांव आशिल्लो जाल्यार म्हाकाय लागता आशिल्लें, म्हाकाय लागता, तुकाय लागता. त्यामुळे जर एखादी सरकारी यंत्रणा जर ॲक्ट जाल्यार सगळें जातली जाल्यार कोणाचेर ते खापर पडप तशें ते बरोबर ती. आणि त्यामुळे आणि निखाल विजय सरदेसाईन जर करची न्ही, कित्याक कारण कशें ना तो मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन आसा, की एक जबाबदार राजकारणी आसा, तो आपली पार्टी चलयता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे कोणाचे तरी खापर फोडले आनी तो विशय थंय राजकीय भांडवल केलें अशें करपाक अर्थ ना. आनी तें निखाल करची न्ही. म्हणजे आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव खंयच्याच विशयाचेर हांव भांडवल करपाक वचना. हांव म्हजें काम, म्हणजे लोकां बरोबर आशिल्लो फेथ आसा ताजे बद्दल हांव कोणाची क्रिटिसायज करपाक केन्नाच वचना. म्हणजे गेल्या सादारणच्या 3-3.5 वर्सां तुमी पळयलें आसतलें हांव कोणाच्या तरी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचेर किंवा बाकीचेर हांव राजकारण करपाक गेलो, हांव केन्नाच वचना आनी हाजे फुडें हांव वचना. आनी म्हज्या म्हणजे बरे गूण आसा जे आनी म्हज्या कार्यकर्त्यां मदलें जें काम आसा तेंच म्हजें हें आसा. त्यामुळे खंयच्याच विशयाचेर हांव राजकारण करपाक वचना. मुंगूल गँग वॉर प्रकरणातल्या 10 दुबावितांनी दक्षिण गोंयच्या सत्र न्यायालयात जामिना खातीर अर्ज दाखल केला. ह्या अर्जाचेर मंगळारा 2 डिसेंबराक सुनावणी जातली. वॅली डिकोस्ता, अमर कुलाल, वासू कुमार, जॉयस्टन फर्नांडीस, सुनील बिलावर, बाशा शेख, गौरांग कोरगांवकर, राजेश वेल्मा आणि प्रकाश वेल्मा ह्या दुबावितांनी जामिना खातीर अर्ज केला. 12 ऑगस्टाक मुंगूल वाठारात ही गँग वॉराची घडणूक घडिल्ली. फातोर्डा पुलिशेन ह्या प्रकरणात 28 जाणांक अटक केल्ली. मुंगूल गँग वॉरांत आस्पाव आशिल्ले आनी सद्याक न्यायालयीन कोठडीक आशिल्ले 10 संशयितांनी आज दक्षिण गोंयच्या सत्र न्यायालया मुखार जामिनी खातीर अर्ज केलो आसा. हाजी जी सुनावणी आसा ही फाल्यां 2 तारखेक जातली. हातूंत भितर वॅली डिकोस्टा, अमर कुलाल, वासू कुमार, मोहन अली, जॉस्टन फर्नांडीस, सुनील बिलावर, बाशा शेख, गौरांग कोरगांवकर, राजेश वेल्मा आनी प्रकाश वेल्मा ही संशयितांची नांवां आसा आनी जामिनी खातीर अर्ज केल्लो आसा. 12 ऑगस्टाक फातोर्डेचेर मुंगूल हांगा एक गँग वॉर जाल्ले आनी ताजे नंतर फातोर्डा पुलिसांनी 28 जाणांक 25 जाणांक अटक केली. हातूंतले 2 जाण जे आसात तांकां दीपक कट्टमणी आनी परशुराम राठोड हांकां हे जामिनीचेर सुटिल्ले आसात आनी बाकी सगळे जे आसात ते न्यायालयीन कोठडीक आसात. तातूंत भितर वॅली डिकोस्टा, अमोग नायक आनी एकटो हे मागीर नंतर फातोर्डा पुलिसांक सरेंडर जाले. टोटल 28 जाणांक ह्या हातूंत भितर म्हणजे हे आरोपी आसात. तातूंत भितर फातोर्डा पुलिसांनी हे मुंगूल गँग वॉरा भितर 624 पानांचे आरोपपत्र सादर केल्लें आसा कोर्टा मुखार आनी हाका 80 विटनस जोडिल्ले आसात. हे गँग वॉर आशिल्लें हे वॅली आनी वॉल्टर फर्नांडीस ह्या 2 गँगा मदली ही झगडी आशिल्ली. आनी आतां पर्यंत हे जे सगळे आरोपी आसात ते न्यायालयीन कोठडीक आसात. तातूंतले 10 आरोपी जो जामिनीचेर अर्ज केलो आसा ताजेर फाल्यां सुनावणी जातली. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठान केल्ल्या 550 दिसाच्या 550 कोटी श्री रामनाम जप ह्या उपक्रमाक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, आशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आणि लंडनच्या वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्डांतल्यान आंतरराष्ट्रीय मान्यताय मेळ्ळ्या. ह्या संदर्भातली 3 प्रमाणपत्रां अधिकृतपणान मठ संस्थेक दिल्ली आसात. जेन्ना ह्या रिकॉर्डाच्या बाबतींत आंतरराष्ट्रीय संस्थे कडेन उलोवप चलतले तेन्ना हो रिकॉर्ड मठाच्या नांवानूच दिवचो अशी मागणी आपणे केल्ली आसा अशें श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजीन सांगलां. आयकात तांचें म्हणणें. त्या निमित्तानं IBR इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्स, एशियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्स, WBR वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्स तांगेले सायटेशन तांणी दिल्ले. आमी कोणाल नांवार रेकॉर्ड करका म्हणून घेवन कडे तांणी आमगेलें नांव घाल घेवन तांणी पेटयलें. कडे आमी सांगलें आमगेलें नांव घाल नाकाची, घालचें आसल्यार GSB मात्र घालका तुमी. GSB कम्युनिटी डिसायपल्स म्हणून घेवन घाल्ल्यार मात्र आमी स्विकार करताची, आमगेलें नांव घाल्यार आमी स्विकारनाची. कित्याक की म्हळ्यार जप केल्ले समाज बांधवांनी, जप केल्ले जापकांनी आमी न्हय.
आम्ही खाली मार्गदर्शन मात्र केले किंतु हे जप केले आमगेल समाज बांधवान आशिल्ले जन वर्ल्ड रेकॉर्ड वैके आमगेल समाज बांधवाले नावारी जाऊ का म्हणून घेऊन आम्ही हट दवरले आणि अंतिम जावन दोन्ही संस्थेनं त्यांनी ओप्पिगे त्यांनी हे करून घेऊन आज ही GSB कम्युनिटी डिसायपला नावाचेरी फॉर दी फर्स्ट टाइम असल एक होड अभियानांतू एक वर्ल्ड रेकॉर्डाक दाखल जाल्ले हे अत्यंत संतोषाचे विषय किंतु हे एक लौकिका कितें केलेलं म्हळे तुमगेले कसन राम नाम जप असा ते आनीक वैकुंठ बुक ऑफ रेकॉर्डांत जम जाल्लो आसा देवा लेगी जम जाल्लो आसा ते कोणाक प्राप्त जायना तसले वैकुंठ बुक ऑफ रेकॉर्ड आमगेले परमात्मा लेगी प्रभू रामचंद्र देवाले चरणा लेगी पाविले आसा एक लौकिक दृष्टिकोनांतू हे एक अवकाश मेळ्ळे आणि आमगेले समाजाक कितलेक आमी गौरव करचेक जाता तितले आमी प्रयत्न करून घेवन तुमकां गौरव दिवच्याक आमी व्यवस्था करत आसाची. ह्या आशिल्ल्या 10 AM बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.